आयतारा चोडण माडेल पंचायतीची खासा ग्रामसभा झाली। ही ग्रामसभा चोडण वाठारात पर्यावरणाक हानी जावपी कसल्याच प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय म्हूण आयोजित केल्ली। पंचायत वाठारात व्हडले व्हडले प्रकल्प आयले जाल्यार उदक, लायट आणि कोयराचो प्रश्न निर्माण जातलो। इतलेच न्ही तर फेरी सेवाचेरूय ताण वाडून येरादारीची कोयणी वाडटली असो भंय लोकांनी उक्तायलो। ताका लागून सैमाचेर हावळ येतली अशा खंयच्याच प्रकल्पांक मान्यताय दिवं नाकात म्हूण थळाव्यांनी मागला। व्हडले नाल्यार आमकां उदक मेळची ना, तेन्ना लायटीचो आमकां इश्यूज आसता, लायटू खूब फावटी आमकां आसत ना। सो जेन्ना हे प्रोजेक्ट व्हडले येतले तेन्ना हांगासर लायटीचो प्रॉब्लेम चड जातलो। रस्ते आमचे सारके ना, आमचो ट्रान्सपोर्टेशनाचो खूब प्रॉब्लेम आसा। फेरीबोटीन आमकां ट्रान्सपोर्ट करचो पडटा, थंय आनीक ट्रॅफिक वाडटलो। रोरो फेरीबोट हाडले सुद्दां जाल्यार तेका आनीक थंयसर तेजेर स्ट्रेन पडटलो। सो आमी जे रोरो फेरी म्हणटा ते सुद्दां गार्बेज खूब जातलो, गार्बेजचो इशू खूब वाडटलो, पॉल्युशन जातलें। नुस्तें ऑलरेडी किल्ले कमी जायत आसा, कित्याक हे सगळें पॉल्युशन सगळें रिवरान सुट्टा जाता, थंयसर खुबशे प्रॉब्लेम जाता। तेन्ना आमकां तेका लागून हे प्रोजेक्ट मातशे खंय तरी स्टॉप जाल्ले जाय। This Gram Sabha therefore resolves today that commercial and environmentally destructive projects which come under the guise of ecotourism projects and residential complexes should not be permitted. Okay? Only single dwellings of individuals within a settlement zone should be permitted. The above projects do not support the land carrying capacity of the island, destroy the ecological balance, culture, historical heritage, threaten the existing biodiversity and are strain to the island's resources. Therefore, it is further resolved that no permission should be given for bore wells and swimming pools, even for single dwelling houses. थळाव्यांचे मागणे प्रमाण खासा ग्रामसभा घेतली। लोकांनी केल्ले मागणे उपरांत चोडण माडेल पंचायत वाठारात कोणाकूच बांदकाम परवानो दिवचे नात असो ठराव पास केलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार पंचायतीनूय ग्रामसभेच्या ठरावाक पुराय तेंको दिलो। कसल्याच प्रकल्पांक आमी परवानगी दिवचे नात, मात कोणाक जाय जाल्यार तांणी उंचेल्या पावंड्यार वचून परवानगी घेवची असे सरपंच सांगता। सुमार गांवच्या लोकांचे फायदे घेतले आणि तेंच्यांनी मागलेले की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आमी करची घेवची म्हणून। सो ती आमी त्यांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी ती ग्रामसभा आयज घेतली। सो मेन अजेंडा आशिल्लो की एक सिंगल पण अजेंडा की अशें एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा ती आमी भायल्यान कोणाक दिवची न्हू, आनी तेंचे प्रमाणे तांच्यांनी रेजोल्युशन आमकां दिल्लें आसा ते आमच्या सर्व 9 मेंबरांनी इन्क्लुडींग मी, दॅट इज सरपंच, डेप्युटी सरपंच, वी हॅव टेकन दॅट रेजोल्युशन इन टुडेज ग्रामसभा। पूण आमी अशें पयलें की पंचायतीन नाका जाल्यार फुडें वचोन ते परमिशन मेळटा तांकां। हय, ते कितें आसता, इट इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री, एवरीवन हॅज ईच एंड एवरी रायट टू अप्रोच दी हायर अथॉरिटी। सो एज अ पंचायत, okay, and we are with the people, okay, and for the people also we have decided not to issue any construction license from our end, irrespective they get approvals from health, ECP, then any sort of department, okay. As a panchayat body we will not issue, but that party has also right to go to the higher authority, maybe it will be BDO or DOP, even though they also fail, he or she can approach the what is that the judiciary also. So from our end we will not give, okay, we will not give, let the higher authority decide if they want to give the licenses from their end. गोमंतक टीव्ही खातीर चोडण माडेलच्यान विनायक सामंत।